बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं दुस्मानाक बोगसूंक आनी बोगसण्याची हातयारां आमी जावंक आज जेजू आमकां सगल्यांक उलो मारता। दूर दिसाक देव आमकां ह्या जिवितान आपलो मोग दिवंक वावुरता। मोगान आमकां तो ह्या संवसारान हाडटा आनी मोगान आमी जिवंक दूर दिसाक आमकां प्रयत्न करूंक जेजू आमकां उपाय दिता। तर मोगाची हातयारां आमी जावंक ह्या मिसान कोतकोत्यान आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया। तशेंच मागुया युक्रेन ह्या झुजा मोडार आसलेल्या आमच्या भावा भयणां खातीर देवान तांकां उदीक आनी उदीक सांबाळूंक निवारूंक तांच्या कुश्टांत आनी पिडेंत तांकां उदीक देव आपल्या सगल्या मोगान तांकां पाव म्हूण तांचे खातीर आमी मागुया। आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसणे मागून सगलीं बरोबर म्हणुया। हांव पातकी सोर पुजयता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगल्या उत्सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सुदारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात। हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध। हे बसोत भाग्य सदांच्या मरी सगल्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक प्रार्थुया। मोगार बापा पास्कांचे पोरबेक फावो ते पोरी तोया जावंक आमकां तुज्या भावार्थ्यांक आदार दी। सगली तुजी पवित्र सभा कुडीची दडवडीन हो प्राचीत काळ समोरुमता ती दडवून जण एकल्याच्या आत्म्याक फायद्याची जावंक निर्मी म्हूण आमी मागता। आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवूच चलयता सासणाच्या सासणांक आमीन। इजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप। सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, नश्ट मनीस सगली आपली पातकां सोडून दीत, म्हज्यो आज्ञा पाळीत, समूर्त सांबाळीत आनी प्रमाणीकपणान चलत जाल्यार तो खरेंच जिवो उत्तलो। तो मोडचो ना। ताच्या खंयच्याच पातकाचो हांव आनीक उगडास कोत्चो ना। प्रमाणीकपणान चल्ला म्हूण तो जिवो उत्तलो। नश्ट मनीस मेल्यार म्हाका संतोश भोगता म्हूण तुमकां दिसता? सर्वेस्पोर देव उलयता। पातक्या मनशान आपलें नश्टेपण सोडल्यार आनी असो तो जिवो उरल्यार तेन्ना की म्हाका खरो संतोश भोगता। पूण बऱ्या मनशान आपलें बरें जिवीत सोडल्यार, पातक केल्यार, नश्ट्या मनशा भाशेन जियेल्यार आनी सगळे तरेचे नश्टेपण केल्यार तो जिवो उरतलो गाय? सगळे ताचे आदले बरे जिवीत हांव विसरतलों, कित्याक ताणें आपले विस्वाशीपण मोडलें आनी पातक केलें।
आनी ह्याच खातीर तो मोडटलो. पूण तुमी म्हणटात सर्वेस्पोर कोरता ते सारके ना. इस्रायलाच्या गोराण्या आयक, हांव कोरता ते सारके न्हय, वो तुमीच कोरतात ते की सारके न्हय म्हणचे? बरो मनीस आपले बरे जिवीत सोडून दिता आनी पातक कोरता देखून मोडटा. तेन्ना ताणें वायट केलां देखून ताचेर मरण येता. पूण वायट मनीस आपले पातकी जिवीत सोडून दिता आनी समूर्त सांबाळून प्रमाणीकपणान चलता तेन्ना तो जिवो उरोंक फावो. सगलीं आदलीं पातकां सोडूंक ताणें येवजिलें देखून तो खरेंच जिवो उत्तलो. ताचेर मरण येवचें ना. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, तुका उलो मात्ता सायबा, तूं म्हाका पाव. परतून म्हणुया, तुका उलो मात्ता सायबा, तूं म्हाका पाव. खोल खोल कोणान पडला, तुका उलो मात्ता, तूं म्हाका पाव सायबा. खालते विनोतीचो म्हज्या प्रार्थनाचो आवाज तूं आयक सायबा. जबाब, तुका उलो मात्ता सायबा, तूं म्हाका पाव. आमच्या गुन्यांवाचो तुवें जोर थाव घेतलो. तुजे मुखार उबो सायबा कोण उरतलो? पूण पातकाक बोगसणें मेळटा तुजे सोवे. म्हणून परमेश्वरा आमी बोसतांव तुका. जबाब, तुका उलो मात्ता सायबा, तूं म्हाका पाव. परमेश्वराची वाट हांव पळोवनूच आसा. ताच्या उतरार पातयेवन ओतमो म्हजो रावता. केन्ना फांतोड पावत राखणो आशेवन आसता, त्यावून म्हजो आत्मो दोनयाक आंवड्योन रावता. जबाब, तुका उलो मात्ता सायबा, तूं म्हाका पाव. विस्वास आपलो दवरूं राखणो फांतोडीचेर. आमचो विस्वास सगलो परम इस्वराचेर. ताचेर आमचो विस्वास, कित्याक ताच्या हातान भरपूर मेळटा काकलूत, तारुणाची बोरथी. जबाब, तुका उलो मात्ता सायबा, तूं म्हाका पाव. इस्रायलाक आतां सोर नश्टेपणांतलो ताच्या अपराधांतलो निवारच्याक तोच एकलो. जबाब, तुका उलो मात्ता सायबा, तूं म्हाका पाव. उद्गाराक उबी रावया. तुमची सगलीं पातकां झाडून उडयात म्हणटा सर्वेस्पोर, आनी तुमकां एक नवें कालीस आनी एक नवें मोन घोडात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एकदां जेसून आपल्या शिसांक म्हळें, शास्त्र्याच्या आनी फारिसेवांच्या प्रमाणीकपणा परस तुमचें प्रमाणीकपण ओदीक व्हडतें न्हय जाल्यार तुमी सुर्गीच्या राज्यांत कदींच भितर सरूंक पावची नात. जिवेशी मारूं नाकात, आनी जिवेशी मारीत तो न्यायसभे मुखार गुन्यांवकार जातलो अशें आमच्या पुर्वजांक सांगलोलें तें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपल्या भावाचेर रागार जायत जाल्यार तो न्यायसभे मुखार गुन्यांवकार जातलो. कोणूय आपल्या भावाक बेलको म्हणत जाल्यार तो न्याय सोदरे मुखार गुन्यांवकार जातलो. आनी कोणूय ताका आरे देव धर्म नासलेलो म्हणत जाल्यार तो एमकोणाचे कास्तीक सांपडटलो. ह्या पासत तुजें दान भेटूंक वेदी मुखार येताय तेन्ना तुज्या भावाक तुजो गुन्यांव करूंक कसलेंय कारण आसा म्हूण तुका उगडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच दवर आनी पयलो वचून तुज्या भावा लागीं शांती कर. मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय. नाजाल्यार घडयेक तो तुका नितीदाराच्या हातांत तुज्या वाद्या बरोबर वाटेर आसतनाच तुमचे मोदें उपरासलेलो तोंटो बरे भाशेन सोंपय. नाजाल्यार घडयेक
तो तुका नितीदाराच्या हातांत दीत, नितीदार तुका शिपायाच्या ताब्यांत घालतीत आनी तूं मोणकोणीत पडशी. हांव तुका खरेंच सांगता, निमळी दोमडी फारीक करीसर थंयसरलो तूं सुटचोच नाय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. बंगार बाबा बिरीन आयचें पयलें वाचप एझेकियल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें घेतलां. आनी एझेकियल प्रवादी काय बरें आमकां शिकोवन दिता. नुस्तो मनीस मेल्यार म्हाका संतोश भोगता म्हूण तुमकां दिसता, आनी ताणें आपलें नुस्तेपण सोडल्यार आनी असो जिवो उरल्यार म्हाका संतोश भोगना. म्हणजे सर्वेस्पूर देव आमकां सगल्या वायटांतली आमी आमचें नुस्तेपण सोडून दिवंक, जावं ते आमी चाडयो करप, दुसऱ्यांचे विगास घेवप, जायत घडयेक आमी दुसऱ्यांक वायट उलोवप, जायत घडये आमी दुसऱ्यांची नोसाय करप, हें सगलें तर आमी खरें आमच्या जिवितांत खऱ्या मनान तर सोडून दीत जाल्यार सर्वेस्पराक संतोश भोगतलो. कित्याक सगलें ताचें आदलें बरें जिवीत हांव विसरतलो अशें सर्वेस्पर म्हणिना. कित्याक सर्वेस्पर आमचें सगलें जें बरें आमी करता तितलें जिवीत सर्वेस्पर मोतीन धरून आसता. पूण आमी तर बाबा भयण नुस्तेपणान जियेता, आमी तर बाबा भयणीनो देवाच्या ह्या विस्वासीपणाक आमी घात घेता जाल्यार आमी पातो करता तेन्ना आमी आमचेरूच मरण हाडटा. आनी हाका लागून जेजू काय बरें आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत एक खबर सांगता. तुज्या भावा सवें एक तुजो तोंटो जालो, म्हणजे एक वाद विवाद तुज्या भावा मदें आनी तुजे मदें जालो जाल्यार पयलें समाधान करूंक तूं वावर. आमच्या जिवितांत म्हाका दिसना आमी करता अशें म्हूण. वर्साचे वर्सां आमी कोर्टान नीत मागता. आमचे मदें हो तोंटोस आमी सुटावो करूंक सोदिना. वी डोंट वॉन्ट टू कम एट अ कॉम्प्रोमायझींग सिट्युएशन. आमी घडये बाबा भयणीनो डायलॉग करूंक सोदिना. एकामेका सगळें भासाभास करून उलोवन कितें वायट जालां, कितें आमचें बरें न्हय, कित्याक आमी गुन्यांवकारी, आमी खंय चुकता, हें जायते फावटी घडये आमी विसरता. आमचो वाद विवाद आमी चालूच दवरता, इतलें की आदवोगाद आमचे उद्देशी पयशे बरे जोडटात. ते म्हणटात केस इज डिफर्ड, मुखार येयली, मुखार आनी एक तारीख दिली. म्हणटच जितल्यो केसी वाडत ते तारीख मुखार वचत जाता तितले फावटी आमचे पयशे वेतात. दुसरे सुवातेर आमकां शांती आसना. जाय ते मागण्याचे ग्रुपांनी पयस जाल्यार आयज काल म्हणटात म्हजो भाव, म्हजी शेजान, म्हज्यो भयणो म्हाका पिडापीड दितात, आमचे केसी चलतात, आमचो वाद विवाद जाता. कित्याक जायत घडयेक आमकां? कित्याक गर्व आमचे पयली सुवात घेता. दुसरे सुवातेर भोगसण्याचें मन आमचे मदें ना. तिसरे सुवातेर एकामेकाचो मोग आमकां ना. आनी जेजू आयच्या दिसा तें सांगता, तूं पयले सुवातेर तुज्या भावाक तुजो गुन्यांव करूंक कसलेंय कारण आसा म्हूण तुका उगडास जाय जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान सोडून वच. जें कितें तूं भेटयताय तें विसर. कुडीक आमचे लागीं घडचें ना. आमी मिसाक आज कुडीक जायते जाणांचो उगडास करतले, जे जाचेर आमी चुकी केल्या तो जाणें आमकां भोगसूंक ना. कुडीक जेजू म्हणटा तुज्या वाद्या बरोबर वाटेरीच आसतना तुमचे मदें उपरासलेलो तोंटो बरे भाशेन सुटावो कर, नाजाल्यार घडये तो तुका नितीदाराच्या फुड्यान व्हरतलो. आनी असलें जाता. भाटाबेसांक लागून एक धाकटुले वस्तूक लागून आमी आदवोगाद काडटा, आमी केसी घालता, गाराणें घालता, आमी झगडटा, एक एक फावटी शिराप धरता, आमी एकामेकाची शिराप भाव भयणो घालता, दुर्गा बांदता, वाटे बंद करता, दुसऱ्यांक गाडयांचो शिवोर करता, दुसऱ्यांक वायट उतरांनी आमी पाचारता, दुसऱ्यांच्यो खबरो करून तांचें नांव वाऱ्यार घालता. आमी भोगसणे दिवपाचे केन्नाच भाव भयण आमच्या मनान येना. आज जेजू भोगसण्याचे मनीस आमकां जावंक आपयता. जायत घडयेक कालच्या दिसा जायत्यो वस्तू जाल्यो, पूण आयच्या दिसाक हांव एक नवो मनीस जावन नवे म्हज्या जिवितांत हांवें एक आवारण घालून म्हज्या भावाक हांवें नवे नदरेन पडोवंक जेजू उलो मारता. आमी तयार आसा जाल्यार आमकां विचार करुया. फुडें आमच्यान विसरूंक जायना. येस, वी कांट फॉरगेट, बट वी कॅन ऑलवेज फॉरगिव. आमी जायते फावटी भोगसणे दिवंक फाटीं रावता, मरता. जायते फावटी आमी भोगसणे दिनासतना आमची आदलीं पुर्वजां जायतीं मरून गेलीं, शांतीन आसात काय ती? आमी जायते फावटी ती मरता आसतना आमी तांकां भोगसणे दिना.
हाका लागून भितरल्यान आमकां खाता मागीर शिमतोरीन येवन आमी फुलां जाय तीं घालता, मागणें करता, हांगा थंय भोंवता, हें आमचें धोरण. ती बरी दुयेंत आसतना पिडेत आसतना आमी तांकां पळयना, आमी गाडयांचो शिंवर करता, तांकां भायर येता. मेली म्हणटकूच व्हडलो देखावो रोडण्याचो, फुलां घालपाचो, बरें मरण करपाचो, बरे भाशेन लोकांक आपोवपाचो, बरें जेवण करपाचो, हें आमचें धोरण. भाव भयणीनो, आज जेजू म्हणटा तुज्या भावाक तुवें तो दुखयला, तुजो पयले सुवातेर तोंटो थंय सोंपय, वच ताचे लागीं भोगसणें माग आनी म्हूण बाबा म्हज्या चुकलो हांव, ना जाल्यार निमडी दोमडी फारीक करीसर थंयसरलो तूं सुटचो ना. म्हणजे इतलें तुजे भितरलें तुका खातेलें गुन्यांवकारी म्हूण निमाणें मरो पर्यंत तुका ती गुन्यांवकारी जिवितांत तुका दिसतलें आनी तुका उरतलें. गिल्टी फिलींग आमी म्हणटा इंग्लीश भाशेन, हें आमचें सगळें जावचें न्हय. आमचें सगळें उदीक खालतिकाय आसची. आमच्या भावा भयणांक जी चुकल्यान तांकां भोगसणें दिवया. जी कोण आमचेर वायट घराणें घालतात तांकां आमी खिरीत भाशेन मागण्यांत उबारुया आनी आमचें जिवीत उदीक देवाक मानता तसलें करूंक आमी वावरुया. भेटवणे वेळार गीत घेऊया. C14 पेज नंबर 34. C14. म्हज्या भाव भयणे म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या अनोखे पवित्रतेच्या नांवान सगळे स्फोट मानून घेऊ. देवा आमच्या दोयार बापा, तुजे कोणवाड्याचे पदवीन आमची सोडवण करूंक तुवें येवजिलें आनी जेजून कुर्सार आपल्या रोगतान ओपलोल्या योजना वरवीं आमकां भोगसणें दिवंक तुजी खुशी जाली. तोच योद्न आमी आतां तुका नव्यान भेटयता आनी दोळ्यारायेन तो मानून घे म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदार आनी सासणाचे देवा, सूर कडेन उरता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां, फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो. आमच्यो वंदावण्यो दबावन तुज्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगल्या दुतां भोगतां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरीक दिनवाशी काळजान आमी गायता. Povir, 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 Pavaraco sorvespor tu. Surgani sosa bola tuja vojvova, Usurgi duga soj son. Sorvespora čeda vijeta da kazuj, Usurgi duga soj son. बापा, खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशीन कोश मरोन सुसूंक विच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत पातकांचे बोगसुने मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतले हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गुटपोरगो टुया तुझ्या कुसानी पुनोची मोठपणा मोडली तुझ्या नाका सोडली सोन्या संसाराच्या सोडणाऱ्या आमची सोडवण बापाचेच्या मरणाचो आनी पुनव जिवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगोस तेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमचे गुडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनव शिवणपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर चोरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची येवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मदी देवाचे माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मतान सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी ताचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे सुवरवी त्याचे सुसंगता त्याचे सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमच्या सर्वणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या चे नांव पवित्र चे राज आमकां येवं तुजी खुशी सदा सदा खुशी संवसारांचा आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणे पडूं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सुर वायटांतले आमकां दिवा दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी सुरगीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व वाकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी खुशी परमेन तिका शांती दिया आनी तुस तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवून चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या सूख माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. संसाराचे पातळी आमची काकूत को देवाची शिली संसाराचे आमची काकूत को देवाची शिली संसाराचे पातळी आमकां शांती
ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळे आमी सुभागी सुन्याचे म्हजे देवाचे म्हाका खावना आनी जगाच्या म्हाका भलायकी मेळटली. कोमुनियांव घेवंक येता तेन्नाच त्रायदोच्या लोकांनी आपले मास्क पयलेंच तुमी देंवचे न्हू, कोमुनियांव घेतगूच उपरांत तुमी मास्क तुमचें देंवचें न्हू. कुमियाव खातीर मागणें मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र तूं संस्कारान भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आकोच आनी आखीच तुका एकपडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमीन.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा कोनवड्या बापा, तुज्या पवित्र जेवणान वांटो घेवन आमकां नवो जीव मेळूं आनी ताचे वरवीं पोरन्या खोटेपणांतली नितळसावन तुज्या सासणाच्या सुखांतूय आमकां वांटो मेळूं हें मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आतां रोखडेच आमी पवित्र ओर सुरू करतल्यो. गीत घेऊया R31.
साक्रामेंतान रावलेल्या मोगळाचे येसू, तुझ्या पांयाशी हाजीर जावन आमी आमकांच तुज्या हातान घालता. आमचें मन, आमचें काळीज, आमच्या खासगी जिविताची परिस्थिती, आमची समाजीक परिस्थिती तुका उक्ती करता हांव दुनिया. आमची चिंतना, आमचे आवंडे, आमचे कोश्ट, आमचो वावर सगळें तुका उक्तें, सगळें तुका थावें. संवसारांत आनी कोणाच्यानूच दिवंक जायना तसलें व्हड देणें तुजें पवित्र आसणें ह्या भोव पवित्र संस्कारान तुवें आमकां दिलां. संवसाराच्या सोडवणणारा कोश्टा, मोरना आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमची सोडवण केलोल्या येसू, सगळे खालतीकायेन, सगळ्या मोगान, सगळे आपुरबायेन आमची मान खोल भागावन आमी तुका नमस्कार आनी पोरनिपाट करता. We adore you and we worship you, Lord. एकामेका सोवें मोगान जिवंक, एकामेकाक समजूंक, एकामेकाक भोगसूंक, एकामेका सोवें खालतीकायेन जिवंक, चुकी मानून घेवंक, समजून घेवंक तूं आमकां आपयताय. आदलें आसा तें सोडून नवें धरूंक, वायट आसा तें बरें करूंक तूं आमकां तुज्या उतरांतल्यान उलो मारताय सोमिया. तरूय आसतना आमी किरकोळ, आमी पातकी, जायते पावटी आमी निबोर मनाची, ह्या वेळार जण एकलो आमी आमच्याच जिवितान भितर सरुया. जिव्या देवा मुखार आमी आसा तो सगळें जाणा, कांयच आमच्यान लिपोवंक जायना. ह्या पासत ओगेपणान जण एकलो आमी आमचेच भितर सरुया. आमच्या चुकीचेर, आमच्या पातकांचेर नदर मारुया. बो करून आमच्यो चुकी, आमची पातकां आमच्या घरच्यां सवें, आमचे भोंवतणी आसलेल्या सवें, आमच्या शेजाऱ्यां सवें, चड करून आमची रागाची, विंगास घेवपाची, एकामेकाचो राग काडपाच्यो आमच्यो संवयो, वो एकामेकाच्यो खबरो करपाच्यो संवयो आमचेच भितर वचून ताचेर एक नदर मारुया. जेजू मुखार उक्तेपणी दवरुया.
ओय दुनिया, आमच्या चिंतनांनी, आमच्या आवंड्यांनी, आमच्या उतरांनी आनी आमच्या करण्यांनी आमी चुकल्या. फकत तुज्यान आमकां भोगसूंक जाता, कित्याक आमच्या पातका वरवीं आमी मरणाक सांपडल्या. आमच्या चुकी वरवीं आमी खास्तीक सांपडलेलीं मनशां जाल्या. जेजू आमचे पासत खुर्सार मरून कोश्ट सोसून आमकां ह्या मरणांतली खास्तींतली निवारूंक आयला. देखून नव्यान तो आमकां नवसरणेक उलो मारता. जिवीत बदलात, शुभ वर्तमान मानून घेयात, पातोक सोडात, जिवीत जोडात. तूं आमची काकूत कर दुनिया, कित्याक तुजे सवे आमकां मेळटा जिवीत. तुजे सवे आमकां मेळटा उतरां सासणाच्या जिविताची. Doyar deva kaklutisha Us papa mogacha Bapuy muno advanaka Urgyak tuja zornaka कोणूय पातकी मनीस आपले वायट जिवीन सोडून बरें जिवीत आपणायत जाल्यार ताच्यो सगल्यो चुकी हांव विसरतलो, ताची सगळीं पातकां हांव विसरतलो. मरणाचे खास्तींतलो ताका निवारतलो. पातकी तूं जिवीत बदलूंक सोदताय,
जिवीत जोडूंक सोदताय, बोगसणे घेवंक सोदताय, कितलो सोपो उपाय. बरें जिवीत तुजे मुखार आसा. बऱ्या जिविताची समजणी तुजे मुखार आसा. वायट जिवीत कित्याक वायट हाची समजणी तुका आसा. बरें जिवीत. सायबा बरें जिवीत जायतें जियेलो. बरें जिवीत जिवन जायतें पळयलें. कोण रेस्पेद दिना. कोण जिवीत सुसेगाद जिवंक दिना. उरफाटें जे कोण वायट आसात तांकां सगलो सांगात दितात. फुडें हें म्हणणें आमचें जाय. लॉर्ड, आय हॅव ट्रायड एवरीथींग. आय हॅव लिव्ड माय लायफ. I have tried to be good, but look, nobody respects. Nobody wants good people. Good people are not allowed to grow. बऱ्या मनशांक रेस्पेद मान ना. बऱ्या मनशांचें कोण आयकूंक सोदिना. बऱ्या मनशाचो पाटलाव कोण करूंक सोदिना. घोडे होय, घोडे जायत संवसाराची आयज घोडे हीच पद्दत जाल्ली आसा. That is how the world lives. Is it still worth to be good? ह्या पापी संवसारान बरें जावन फायदो आसा? घडये ना, दिसती पडना. फायदो ना असो दिसता, कित्याक म्हज्या जिवितान दुनिया हो फायदो दिसोच ना. इतलें बरें करून, इतलें बरें जिवन म्हजेरूच वायट येता. हांवूच त्रासान पडटा, हांवूच फटवता. उरफाटें हे पळे जे कोण वायट आसात, जे कोण फटयतात, नागयतात, ते स्वंत जातात. I can see, Lord, those people prospering who are bad, who do evil, who indulge in all type of wrong things. They are successful. थोडी पावटी दिसता दुनिया तुय तांचे वाटेन आसाय. यू आर सायडींग विथ देम. वायट करता तांकां तूं कांयच वायट करिना. जरी देवाच्या उतरान सांगलेलें आसा, वायट करतल्यांक खास्त आसा, वायट जिवीत जियेतल्यांक मरण आसा, पूण दुनिया दिसोच ना. तुय तांचे वाटेन आसा सो दिसता. पळय दुनिया काळजांतल्यान उलयता. हो संवसार जो कोण वायट आसा ताका बरो म्हणटा. हो संवसार पातकान बुडलेले आसात तांकांच आनीक वयर काडटा. बऱ्यांक सकल उडयता, बऱ्यांक चिड्डून दवरता. Then why should I be good? वायट आसा तांकांच जरी तर तूं बरें करताय जाल्यार हांव कित्याक बरो जावं? वायट आसा तांकां कोश्ट नात, पूण बरें आसात तांकां कोश्ट आसत जाल्यार हांव कित्याक बरें करूं? Why should I remain good? देवाचें उतर हेंय सांगता.
जरी तर बरो मनीस आपले बरें जिवीत सोडून वायटा वाटेन वचत जाल्यार तो खास्त जोडटलो, तो मरणाक सांपडटलो. कितलें बरें केल्लें आसा तें एकाच धपक्याक नाटाक करतलो आनी वायटाची खास्त घेतलो. Lord, why this injustice? What happens to all the good that I have done? Why don't I have a chance to be little bad? म्हाका कित्याक इल्लोसो वायट जावंक जायना? इतलें बरें केलां तें तुका कित्याक दिसती पडना? आनी ह्या संवसारान जे कोण वायट करतात तांचे भाशेन हांवूय इल्लो वायट जायत जाल्यार म्हाका कित्याक खास्त? You are unjust, Lord. तूं करता तें सारकें ना. देवाच्या उतरान देव परतून आमकां म्हणटा, हांव करता तें सारकें ना काय तुमीच करतात तें सारकें ना म्हणचें. What I am doing is wrong, or what you are doing should be called wrong. देवाचो पूत संवसारांत आयलो, कांयच वायट करूंक ना. कोश्ट सोंसले, त्रास सोंसले, कुर्साचें मरण सोंसलें. कित्या पासत, कोणा पासत? ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती. हो देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. संवसाराचें पाप काडचे पासत जेजू कश्टवलो. बरो मनीस सगळें बरें करतालो तरूय कश्टवलो, तरूय कुर्सार मेलो. कित्याक ह्या कोश्टांतल्यान, ह्या त्रासांतल्यान, ह्या मरणांतल्यान जिवीत उपसता. हांव आयलां तो जिवीत दिवंक आयलां आनी तें तुमकां सुभापणी दिवंक आयलां. आय हॅव कम टू गिव यू लायफ and give you life in abundance. जरी तर कोश्टांतल्यान, त्रासांतल्यान, दुमाळ्यांतल्यान हो संवसार निवळ करूंक, ह्या संवसाराचें पाप काडूंक, ह्या संवसाराची घाण पुसून काडूंक देव म्हाका भाग दिता जाल्यार कित्याक घेवचें न्हय? Why should I reject this choice of God that He chooses me to clean this world, to clean the sin of the world along with Jesus? जेजू बराबर जरी तर म्हजो देव म्हाका विचून काडटा जाल्यार हांव बरो कित्याक रावचो ना? Why should I be bad and be rejected? म्हजें बरें जिवीत सोडून वायटान भितर सरून तें मोल नासतलें हांव कित्याक करूं? Why should I make my life useless by going after a few bad things that look to be accepted in the world? कोणूय वायट मनीस आपलें वायट जिवीत सोडून बरें करूंक येयत जाल्यार सगळें ताचें वायट हांव विसरतलों, जिवीत दितलों. कोणूय बरो मनीस दुसऱ्यांचें वायट आनी वायट मनशांक पळोवन आपलें बरें जिवीत सोडीत तो खास्त जोडटलो.
मोल नासलेलो जातलो, युजलेस जातलो. What do you want to be? तूं कितें जावंक सोदताय? जेजूक सांग. सोम्या तुझी उतरां सासणीक जिविताची. सोम्या तुझी उतरां सासणीक जिविताची. सोम्या तुझी सासणी जिविताची. सोम्या तुझी उतरां सासणी जिविताची. तू म्हाका सोम्या सोम्या तुझी उतरां सासणी जिविताची. सोम्या तुझी उतरां सासणी जिविताची. आमचो देव बक्षितलो देव तो फकत रावता. कम टू मी, म्हजीशी परतून येयात. चुकी केल्यात परवाना, वायट ताळणेक सांपडल्यात कांय नजो. आतां तरी बदल. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात. तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. कित्याक तो
सगल्यांक मोगान घेता. चूक मानून घेतल्यांक तो बक्षिता. जिविताक वेंग मारतल्यांक तो जिवीत दिता. आनीक एक फावटी तुजें जिवीत उगड. तुजें जिवीत खंय गेलां जेजू मुखार उक्तें करून दाखय. तो आयकता, तो पळयता, तो समजता. तुज्या बऱ्या जिविताची ताका गरज आसा. ही नीड्स युअर गुड लायफ in order to save the world. Save the world from sin and death. Open your life. Open your mind. Open your plans to Him. कितें करपाक सोदताय तूं? सासणी जिविताची सोम्या तुझी उतरा. सासणी जिविताची आयक देवा उदो ये तुझ्या काळजा उतराक पाळो दी. बाबाच खुशी को जोर अशें करशी तूं खरेंच बाकी कोरी जाणवाई कोरी ओडपी कोरी जाणवाई कोरी जाणवाई सुम्या तुझी उतरा. सासणी जिविताची सोम्या तुझी उतरा. सासणी जिविताची देवाचें उतर मिसाचे भेटेंत आमी आयकलां. ताचेर आमी नियाळ केला. देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमचें जिवीत आमी देवा मुखार उक्तें केलां. आमच्या वायट जिविताक बोगसणी आसा
खालती खाईन मानून घेयत जाल्यार कुमसाराच्या साक्रामेंतान खेरीत भाशेन हें देणें आमकां फावो केल्लें आसा. ओय दुनिया, प्राचीत संस्कारान कुमसाराच्या साक्रामेंतान हांव तुजें बोगसणें घेतलो. हांव बरें जिवीत जियेतलो. आयज पासून हांव बरें जिवीत जियेलां जाल्यार वायट मनीस येसवून जाता तें पळोवन हांव वायटांक सांपडचो ना. आय विल नॉट बी ट्रॅप्ड बाय लुकिंग एट द बॅड पीपल सक्सिडींग. कित्याक शेकी खालत्यांक तूं जैतिवंत करतलोय, असोक्तांक तूं जैतिवंत करतलोय, बऱ्या मनशांक प्रामाणीकपणाक तूं स्वर्गाराज्यान व्हरतलोय. हो विस्वास धरून आमची थोडीशी मागणी आमी तुजे मुखार उबारता. जे कोणाक मागणी करूंक दिसता व्हडल्यान, बो करून असोक्तां खातीर, बो करून पातक्यां खातीर, ह्या वेळार व्हडल्यान तुमची मागणी देवा मुखार दवरची. भोवमोगालाची येसू, आयज जायतीं तरणाटीं वायट मार्गार वचून जिवितान घुसपल्यात. जायते जाणांक जिवीत नाकाच दिसता. आनी जायतीं जाणां विकाडी वखदां वो सोऱ्यान बुडल्यात. जिवितान कितें कोत्तात ती नोकोन. भोवमोगालाची येसू, ह्या प्राचिताच्या काळान खोरें प्राचीत करूंक तूं तांकां आदार दी. कुमसारा उद्देशी एक नवें जिविताची सुरवात आसा म्हूण तांकां कळून दी. तशेंच तांच्या दर एक पावलाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. खरी जिविताची वाट तांकां दाखय म्हूण तुजे लागीं प्रार्थना मागता.
मोगळा जेजू युक्रेन ह्या देशांत तावन थंयसरली पवित्र सभा आख्ख्या संवसाराक एके भाशेन उलो मारता मागात आमचे पासो आमचें शार राखूंक जाणटीं भुरगीं झुजूंक नकळो आसलेलीं पासून आपल्या शाराक पारो धरून आसात जेन्ना खंयच्याय वेळार रशियाची ही वरिश्ठ सेना ह्या शाराचेर आक्रमण करूंक शकता आक्रमण चालू आसा आपलें शार राखूंक ही तुजीं असोक्त भुरगीं शांत भुरगीं झुजाक तयार नासलेलीं भुरगीं तुजेर विस्वास धरून दुनिया उबीं आसात आपलें घर राखूंक आपलो राबितो राखूंक आपलो गांव आनी आपलें शार राखूंक खेरीत भाशेन मागता हांव दुनिया तांचे बरोबर तूं राव तांकां राख आनी सांबाळ ह्या पापी संवसारा मुखार तांकां हारूंक दिनाका पण तुजे पदवेन तुजे मिलाग्री वरवीं तुजे पदवे वरवीं तांकां जैत फावो कर संवसाराची आशा धरून पदवेची आशा धरून तांचेर आक्रमण करतल्यांक तूं हारय तांच्या हातांतली तांकां निवार दुनिया भो करून जेन्ना आख्खो संवसार पयस रावन पळयता फकत न्यूज आयकता फकत स्टेटमेंट्स करता असल्या वेळार दुनिया ही पवित्र सभा युक्रेनाची तुजेर आपलो विस्वास धरून आसा तांचे बरोबर राव तांकां राख आनी सांबाळ सोम्या तुझी उतरां सासनीक जिविताची सोम्या तुझी उतरां सासनीक जिविताची या जगांत तुजो शांती बावपण मोग सगळ्या
सुम्या तुझी उतरा सास्तिक जिविताची तुझ्या उतरान दुनिया तू आमकां राखताय सांबाळटाय आशीर्वाद दिताय तुझ्या उतरान दुनिया तू आमकां बक्षिताय आमचे सगळे नवे जिवीत तूं उत्पन्न करताय आनीकूय जायती आमची मागणी आमच्या मनान काळजांत आसा बो करून आमचेच पासत आमच्या घरच्यां पासत आमच्या शेजाऱ्यां पासत आमची मागणी तुका उपारता दुनिया जे कोणी आमकां वायट केलां तांचे पासत आमची मागणी तुका उबारता दुनिया जी कोण आमकां दुमाडो दितात तांचे पासत आमची मागणी तुका उबारता दुनिया जी कोण आमच्या घरांत आमच्या शेजाऱ्याक कश्टवतात तांचे पासत तूं तांकां राख आनी सांबाळ पातकान आसात तांकां बोगोस नव्या जिविताक तांकां कुर्बा दी जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमी वेता आसतना ह्या वेळार तूं कोणाकूय वळखता जाका तूं खरेंच पातकी म्हूण मानताय हो मनीस ही मनीस पातकी म्हूण तूं मानताय ताचो उगडास कर भावार्थान विस्वासान माग जेजू लागीं जेजू ह्या मनशाक बोगोस जेजू ह्या मनशाक बोगोस Jesus forgive this person तुका कोणाचो राग आसा तुका कोणाचें वायट दिसता ह्या वेळार ताका तुज्या मनान हाड माग जेजू लागीं काळजांत तावन लॉर्ड फॉरगिव दिस पर्सन ह्या मनशाक बोगोस दुनिया ब्लेस दिस पर्सन ह्या मनशाक आशिर्वाद दी दुनिया खेरीत भाशेन उगडास कर तुज्या दुस्मानाचो लॉर्ड फॉरगिव माय एनिमी म्हज्या दुस्मानांक बोगोस दुनिया लॉर्ड ब्लेस माय एनिमी म्हज्या दुस्मानाक आशिर्वाद दी दुनिया माग काळजांत जेजूचो आशिर्वाद घेवन आमचे हात जोडून दिमी घालुया जायती आमची मागणी आसतली आमच्यान उच्चारूंकूय ती जायना आमच्या काळजा मनान उपसतात आनी आमी थोडे मागूंकूय नकळो सगळी मागणी एक करुया सांगातान मागणे करतले परचेक देव आयकता पातोक सोडून बऱ्या जिविताक येतले परचेक देव कान दिता देखून विश्वासान सांगातान सगळी म्हणुया आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार व्हडल्यान आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार व्हडल्या तड्यान सगळीं आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार
Jézu, तूच म्हजो राय जेजू तूच म्हाका जाय जेजू तूच म्हजो राय जेजू तूच म्हाका जाय आर्का तुका Mozo Deus, Jesus, tudo mozo Deus, Jesus, tudo mozo Deus, Jesus, tudo mozo Deus, arca do gato, Jesus, tudo mozo rai, Jesus, tudo म्हाका जाय, Jesus, tudo mozo rai, Jesus, tudo म्हाका जाय, arca do gato, Kakut mojiku, kakut mojiku,